आमदार कृष्णा साळकर आणि आमदार संकल्प आमोणकराबरोबर मंत्री माविन गुदिनोन रेल्वे आणि मुसलमान फुडाऱ्यांची संयुक्त बसका घेतली। थडग्यांक लुकसाण जाय नासतना काम चालीक लावपाचो उपाय काढला। 10 मीटर अतिरिक्त जमीन रेल्वेक दिवचे ना आणि रेल्वे कब्रस्थानाच्या थडग्यांची राखण करपा खातीर स्वताच्या शिमेचेर काम करतले म्हण मंत्री माविन उलयला। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। It is a long pending issue which was hanging fire. The entire committee came and all the members I discussed from the Muslim community, and I think all the railway officials also were there. We have worked out a practical solution, a sort of a compromise, and I think with that both sides are happy to the situation. What is to be executed, how it is to be done has been discussed, and it is going to be executed accordingly. Now, what are the terms of agreement, what are the terms of compromise? I don't want to spell out in details because strategically what is important is that both sides have agreed. Monday they will start the work, they will barricade the area where they have put the flag, and that is going to be like the boundary where the railway is going to work. So without causing inconvenience to people who want a grave saved or the kabristan to be maintained. So it is a compromise to the satisfaction of the railways as well as the people there, so that they are able to do and carry the work forward. Sir, there is an issue of the 10 meters land is already railway already paid to the state government. So what on that? I have told them very clearly, additional 10 meter just cannot be given. They have to work within their technical parameters minus those 10 meters, because we can't have a case where the entire kabristan disappears. We have to balance out development along with the interest of the people. Ultimately, kabristan also has to be there, railways also have to come up, and as against that we have worked out a solution. And along with me, I think the local MLA, Shri Daji Salkar, and also from Mauvin MLA, Sankalp, they also helped to work out this compromise. रिजल्ट बरो येलो, म्हणजे दोगूय जाणांका फावरात कशें आसा, म्हणजे रेल्वेक आनी कब्रस्तान जे कमिटी आसा आनी तांच्या लोकांक कसो जाय आशिल्लो तो एक आमी मिडल फॉर्मुला काडला। दोनूय पार्टीज हॅपी आसा आनी कशें आसा की डेवलपमेंटूय जावपा जाय, एट द सेम टायम कब्रस्तानाचे जे कब्र आसा त्यो आमकां सेव करपा जाय आशिल्ल्यो, कित्याक ताका सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आशिल्लो, आनी असो एक कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला सगळ्यांनी मेळून आमी काडलो की दे आर ऑल्सो हॅपी आनी रेल्वेज आर ऑल्सो हॅपी. आणि तेंच्यांनी मुस्लीम कम्युनिटीन म्हणला की उरलो तो जागो आहा तेंचे तांकां दिवप कब्रस्तान बांदपाक, तेजेर कितें नोट तें जावप शक्य ना, कित्याक कब्रस्तान ते इतलीं वर्सां आसा आनी आमी तांकां रेल्वेक सांगलां की तुमी जो एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट केला तो थंयच स्टॉप करपा जाय म्हणून, आनी त्या दृश्टीन हांव आतां नोट मूव करतलो बाय मंडे ट्युजडे गव्हर्मेंटाक नोट मूव करतलो की जो थंय आसा सद्या तो कब्रस्तानाक दिला म्हणून गव्हर्मेंटान हें करचें म्हणून डिक्लेअर करचें म्हणून. सद्या गव्हर्मेंटाचेंच नांव आसा इन द कॉलम ऑफ फॉर्म बी, सो तो एक तांकांच दिवचो म्हणून आमी एक नोट मूव करतले. आनी आमी जो पर्यंत आमी तिगूय जाणांनी 3 आमदार आशिल्ले आमी सांगलां की जो पर्यंत आमी आसा आनी मागीरूय बी ऑफिशियली थंय आनी रेल्वे एनक्रोचमेंट करची ना म्हणून कांय येत ना, आनी क्लियर कट सगळी मॅसेज आसा की कशें काम करपाचें, म्हणजे तुमी तातूंत इंटरफियर जावपा जायना आनी ते हेवटेन इंटरफियर जावपा जायना. सो सगळें व्हेरी पिसफुली सगळें जालां. सो हांव रेल्वेकूय थँक्यू म्हणटा आनी मुस्लीम कम्युनिटीकूय थँक्यू म्हणटा की तांणी बी एक स्टेप फाटीं घेवन तेय बी एग्री जाले की खरें आसा डेवलपमेंट जाय आसलो जाल्यार हें बी आमी सेव करून करया म्हणून.